Genesis A13. Eclos Samson Soni, Eclos Samson Bafat, Eclos Samson Baudis, Eclos Samson Dirba, O Fitrat mea formi, Shanti Chababasa, Sogli Ekusacha, Anka Ponadlians, Dekunami Jaikan. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भगिनीनो, जेजू शिकवण दिताना आपण आपल्या उतराक लागून जायत्या जाणांचे मदें भेदभाव पडटलो अशें म्हणटात. कित्याक देवाचें उतर सगल्यांकूच त्याच भाशेन त्याच मना प्रमाणे मानून घेवंक घेना. नाका लागून फूट पडटा हें जेजू जाणा आसलो. पूण तरी आसतना देवाची खुशी करप, आपलो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करप आनी आपलो जीव न्हयच संवसारांत पूण ओत्मीक सैंबाव व्हरतो जीव सांबाळूंक जेजू आयज आमकां उगडास करता. हें मनान धरून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया, मागुया. ह्या दिसांनी आमच्याच नेरुलच्या गांवांत जायतीं जाणां कश्टावता, तांचेय पासत हे पिड्यांतली तांकां बरी करूंक देवा लागीं मागुया. आयचे मीस आमी भेटयता जुआंव, कोसेसांव आनी फ्रांसीस हांच्या आत्म्या पासत. जुआंव कोसेसांव आनी फ्रांसीस कमिलो ह्या तेका जाणांच्या आत्म्या पासत आमी मागुया देवान तांची काकूट करूंक आनी सासणीक सूख तांकां दिवंक. आनी आमची पातकां उरकून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे बोक्स मागून म्हणया. हांव पातकी सर्पदया देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून वचून हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरयेक सगळ्यांक देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदया देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचो. सदोमाच्या राजकारभार्यानून सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गमोराच्या लोकांक सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचें इतलें येवदोन म्हाका कित्याक उपकारीत? अशें उलयता तो सर्वेस्पर. मेंढराचें
होमाची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाडकुल्याचे आनी बोकड्याचे रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येता तेन्ना म्हज्या आंगणांक तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोल नासलोलीं दानां आनीक म्हजेशीं हाडूंक नाकात. तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार, पोरचेची सभा, तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उत्सव म्हज्यान सोसूंक जायना. तुमचे अमासाक आनी जात्रांक हांव काळजांतान विटेतां. ती म्हजेर एक बार कशी पडल्यान हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. धुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्यां मुखार वायट करशात तें सोडून दियात आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात, नीट राखात, कश्टतल्यांक आदार दियात, अनाथांतांय नितिवंत जायात, विधवांचे फोग सांबाळूंक वावरात. देवाचें उतर हें जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हज्या मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडको लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समर्थीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय? तुजी फिर्याद मांडटा, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच वागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां हांव पृथ्वीचेर सवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजेवन आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो क्रूस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो.
तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक मनीस म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबा बिडलो जेजू शुभ वर्तमान आयच्या म्हणटा हांव सवस खाय न्हय पूण तोर वार आडूक आयला. जेन्ना जेजू जावचो आसलो तेन्ना जल्मचो आसलो तेन्ना बडव्यांनी गायन गायलेलें शांतीचो कुंवर येवचो आसा, शांतीचो कुंवर. आनी जेजू आयज म्हणटा हांव सवस खाय शांती करूंक न्हय पूण तोर वार हाडूंक आयला. हें पळोवंक गेल्यार आमकां दोन बाजूनी कशें दिसता. हें समजून घेवंक एक उदाहरण आमी घेवया. एक तरणाटो जेन्ना आपले आपोवणें ओळखून घेवन सेमिनारींत भितर सरूंक येवजिता तेन्ना ताच्या बापाय आनी आवय मदें फूट पडटा. कित्याक हो तरणाटो शिकूंक बरो आसलो, हुशार आसलो, बापाय व्हड बिझनसमॅन म्हणटच बापाय समजतालो तो बिझनस करतालो. पूण ह्या तरणाट्याक आपूण पाद्री जावचें अशें दिसता तेन्ना आवयक सांगून आवय ताच्या फेवरान तरणाट्याच्या जाल्यार बापूय दुसरे वाटेन एकाच कार्याक लागून एकाच जेजूच्या वावराक लागून तांचे मदें फूट पडटा. जेजू म्हणटा आयज म्हज्या नांवान खातीर म्हजो पाटलाव करता देखून थोडे फावटी फूट पडटली, घरांतूच फूट पडटली. आवय बापाय मदें वो पुता धुवे बापाय मदें धुवे आवय हे भाशेन आनिकूय जायते घडीत देवाच्या उतराक लागून देवाच्या वावराक लागून कांय फावटी फूट पडलेली अशें आमकां दिसता. पूण आखरेक आमी जाणाव देवाचो वावर करता तो मनीस येसवंत आसता. आयचो जापापूय आमकां तेंच उगडास करता. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. बाबडीनो आयज जो वावर आमी करता तातूंत मजुरी देवाची सोदूंक वावुरया. पुरो ना वावर करता तातूंत मजुरी आमची सोदूंक पूण देवाची मजुरी सोदूंक आमी वावुरया. आनी खंयचोय आमकां इवेंचनी चॉयसीस मेळटा तेन्ना देवाक खातीर हो चॉयस करुया. लेट्स मेक चॉयस फॉर जीजस. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थया सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें प्रसन्न करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे असू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सर्व आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दौलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे ताळे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेचपणीचे वन जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकात दिवन बावरताचो घोट परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समोरूंक तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुजे येद्यांक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळां रगत शोधतना आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. केरीत भाशेन आमी उगडास करता. शिवांव कामिलो, कसेसांव कामिलो आनी फ्रांसीस कामिलो हांची तूं दया कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजो किरीत भाशेन आशिर्वाद घाल. जी कोण आमची निरोगची भाव भयणां कश्टावता हे पिडीक लागून तांचेर तांचो इलाज घेतल्यांचेर. आंकवार बरी देवाची माये सांगाती भाग्यान धरून आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक.
तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपटोय ग्रायजाय आमकां आणि आम्ही आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां थाळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेनात रेखता तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सगळें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना स्वर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन पोतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन म्हज्या मोगाळ नेरुलच्या बाबा बडिनो कांय म्हयन्या फाटीं आमकां हें कोरोना वायरस दुयेंस जायते पयस आसा अशें दिसतालें तें चायनाक आसा इटालियाक आसा पूण आमी आतां जाणाव न्हयच तें गोंयांत आमचें नेरूल आमच्या गांवांत आमच्या घरांनी घुसलां आनी थोड्यांच्या उमऱ्यार आसा हाका लागून सोतुरायेन तोजवितीन आमचीं पावलां घालूंक आमचो उलो भायर सरतना गरज नासतना एकामेका सांगाता वचप जम्यांनी मेळप हें आमी पयस करूंक
पंचायत कितें करता पुलीस कितें करता हें विचारचे बदलेक आमच्यांनी कसो तांकां आदार करूं येता. पुलीस आसता आतां आमचो धाकटो कन्फायनमेंट झोन कसो केल्लो आसा 24 वरां थंय रावून तांकांय एके भशेन दूख भोगताच रात सोंसूंक जाय जावं पंचायत काम करता पूण आमचो सहकार कसो दिवं येता तो आमी चिंतुया उदीक करून भायर सरोन जावंक आनी गरज आसा जाल्यारूच वचूंक आनी उदीक करून एकामेका पासत आमी मागूंक वावरुया आनी हे भाशेन हें दुयेंस आमचेर आयिल्लें आसा तें पयस करूंक तोच जेजू आमकां जाणें जायते दुयेंतीक बरें केलें तोच आमकां आदार करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वप्रजा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गाण्याचो अंक E14. Dziwia dewa głaganta, soglia garza linwasta. Dziwia dewa głaganta, soglia garza linwasta. Vortia dewa głaganuja, mogal Dinvasuya Patki Burgyan Solon Kalmi Jesus Ohove Shivi Kehili Jivya Deva